फोंडे म्हालांतल्या एका 32 वर्सां पिरायेच्या बायलेचो अश्लील व्हिडिओ काडपाच्या प्रकरणात 17 वर्सांच्या अल्पवयीन चलया आड फोंडे पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। ह्या अल्पवयीन चल्याक आपणा घरांत धाडटले अशें कळटा। कांय दिसां पयलीं रातचे वेळार ह्या चल्यान बायलेचो जनेलांतल्यान मोबायला वरवीं व्हिडिओ काडिल्लो। फोंड्या म्हालांत 8 जुलयाक एका 17 वर्सां पिरायेच्या चल्यान एका बायलेचो अश्लील व्हिडिओ काडपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 8 जुलयाक सांजेच्या 7:45 वरांचेर काळखाचो फायदो घेवन हो अल्पवयीन चलो आपल्या मोबायला वरवीं ह्या बायलेचो जनेलांतल्यान अश्लील व्हिडिओ काडटालो। व्हिडिओ काडटना बायलेन ताका पळयलो आनी बोवाळ करून आपल्या घरांतल्यांक ताची म्हायती दिली। ते प्रमाण हे बायलेच्या घरांतल्यांनी त्या चल्याचो सोद घेवपाचो यत्न केल्लो, मात तांकां तो सांपडलो ना। हे विशीं बायलेन फोंडे पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली। ते प्रमाण फोंडे पुलिशेन तपास करून 17 वर्साच्या चल्याक ताब्यांत घेतला, तशेंच ताका आपणा घरांत धाडटले अशें कळटा। फोंडे वाठारांत 8 जुलयाक सांजेच्या 7:45 वरांचेर एका बायलेचो खिडकेच्यान व्हिडिओ काडटा आसतना तिणें पळयलो आनी तिणें फोंडा पुलिसेक म्हायती दिल्ली। तेजे नंतर फोंडा पुलिसांनी ती कंप्लेन रजिस्टर केली आनी त्या भुरग्याचो शोध घेतलो। तो भुरगो 17 वर्सांचो आशिल्ले कारणान ताका सद्याक ताब्यांत घेवन पुलिसांनी ताका आपणा घरान व्हरपाक तेजी तयारी केल्ली आसा। ह्या प्रकरणांत PI विजयनाथ कवळेकर यांनी खूब मेहनत घेतलेली आसा, कारण जो भुरगो व्हिडिओ काडून पळयल्लो आनी काळखाच्या टायमार पळयल्ल्या कारणान कोणीच ताका पळयलें नाशिल्लो, पूण तो पुलिसांनी ताका आपल्या चालाकीन ताका ताब्यांत घेतलेलो आसा आनी तेणी आपलो गुन्हो मान्य केल्लो आसा। सद्याक तो मोबायलूय बीन फोंडा पुलिसांनी ताब्यांत घेतलेलो आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्या।